कुणबी साडी म्हळ्यार गोयच्या अस्मितायेचो एक महत्वाचो भाग। गोंयान कोणूय येतकर कुणबी साडी आमची वळख म्हण दाखोवपाक राज्यान ह्या साडयांचे उत्पादन वाडपाक जाय। ह्या साडयेक जाता तितली फामाद करपाक सरकार केंद्र सरकारा बरोबर मेळून पावल उखलतले म्हण मुखेलमंत्री सावंत उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज आमी नॅशनल हँडलूम डे मनयता आनी नॅशनल हँडलूम डेच्या निमित्तान सगळ्यात पयली गोंयांत फेमस आशिल्ली कुणबी साडी आनी ताकाच धरून आशिल्लो कुणबी डान्स। आमी पळयता की कुणबी साडी आनी कुणबी डान्स हो पोर्तुगीजा पासून न्ही, द कदंब आनी ताच्या पयलींच्या राजवटी पासून सुद्दां गोंयांत ही कुणबी साडी जाता, कुणबी नाच आसा, कुणबी लोक आसात आनी ताच्या पासूनच की हे सगळे पारंपारीक रित्या म्हणजे बऱ्याच जाणांक दिसता पोर्तुगीजांनी न्ही तर पोर्तुगीजाच्याय पयलीं कदंब राजवट आनी ताच्याय पयलीं आशिल्ल्या हाच्या पासून हे सगळे पारंपारीक रित्या गोंयांत चलत आयिल्ले आसा। पुराय देशांत हँडीक्राफ्ट म्हणून जेन्ना प्रमोट करता तेजी कॉस्टूय तितकीच व्हड रुपांत आसा। जी दोनूय ज्यो सेंटर्स आसा म्हणजे आमचे पेडणे आशिल्ले कोरगांव आशिल्ले सेंटर्स आनी आमचे सांगे आशिल्ले आमचे हँडलूमचे सेंटर्स म्हणजे हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत हांवें बाब डायरेक्टर बुगडे हेका दोनूय सेंटरां विजीट करपाक लायली। दोनूय सेंटरां तेच्यांनी विजीट करून परत एकदां दोनूय सेंटर एक्टिवेट केली आनी त्या निमित्तान गोंयांत पयले फावटी कुणबी साडी आसतली, कुणबी शॉल आसतली ही प्रमोट करपाक आमी सुरवात केली। जेन्ना आमी त्या कुणबी साडीक GI टॅगिंग घेता म्हणजे वी आर सिरियस। खंयच्याय स्टेटींत गेल्या उपरांत त्या स्टेटीची स्पेशलिटी कितें आमी सदांच पळयता की गोंयची स्पेशलिटी कितें ही प्रत्येक फावटी काजू ही गोंयची स्पेशलिटी म्हणटा। आमी म्हणटा टॅक्सटायलान आमची स्पेशलिटी कितें आसा, तुमी सिल्क साडी प्रत्येक कडेन गेल्या काय ना ते आपल्या तसली स्पेशलिटी दाखयता। गोंयांत आयल्या उपरांत कुणबी साडी स्पेशलिटी जर दाखयतले आसत जाल्यार प्रोडक्शन तितक्या मोठ्या प्रमाणात जावपाक जाय आनी तें प्रोडक्शन खूब मोठ्या प्रमाणात जावपा खातीर आमी भितर प्रायवेट प्लेयर्स येवपाक जाय, कमर्शियलायजेशन जावपाक जाय आनी तेच आमच्या डिपार्टमेंटान इनिशिएटिव्ह घेवन अशे खूब जाण इन्वेस्ट करपाक तयार जावपाक जाय आनी तांच्यांनी ह्या नवीन नवीन इन्वेस्टमेंट ह्या कुणबी साडीन करपाक जाय। तेज्या खातीर लागपी आर्टिजन्स तयार करप हे सरकाराच्या वतीन सुरू आसा। आनीकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात तुमकां एडवान्स ट्रेनिंग जी गरज आसा ती दिवपाची आमची तयारी आसा। बट ती फक्त ट्रेनिंग पुरते उरचें न्ही तर तुमीय बी ताजो आपल्याक कशा पद्दतीन आपण अजुनूय फुडें वचूं शकतले हाजो विचार करचो पडटलो। कशा पद्दतीन आमी एखादो युनिट सुरू करूंक शकतले मागीर ताका लागून टॅक्सटायल डिपार्टमेंट गोंय सरकारचें आसतलें, टॅक्सटायल डिपार्टमेंट केंद्र सरकारचें आसतलें। विविध सगळ्यो सबसिडीज ज्यो आसा ताच्या खातीर मेळपी त्यो सगळ्यो मेळपाक आमचो डायरेक्टर सदोदीत प्रयत्न करपाक शकता तो निश्चितच। म्हणजे तुमकां जी मदत जाय ती मदत सरकारा कडल्यान मेळटली।